वर्षभराच्या मायनिंग बंदी उपरांत कोर्टाचेर आता जाहीर टिका जावंक लागल्या। राज्य कोण चलयता, कोर्ट काय सरकार असो प्रश्न उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान केलो। कोर्ट जर सगळेंच बंद करपाक लागले आनी सुनावणी घेवंक वर्सां काडूंक लागले जाल्यार लोकांनी कशें जगपाचें असो प्रश्नय उपमुख्यमंत्र्यान केलो। पर्ये मतदारसंघातल्या ट्रकवाल्यांक मान्य जाल्ले मायनिंग पॅकेजीची पत्रां वाटतना तो उलयतालो। वर्सभराच्या मायनिंग बंदी उपरांत पाशेच पेड्डेर जाल्ले मायनिंगांतले लोक एके वटयां सरकाराचेर फोग काडटात जाल्यार सरकार कोर्टाचेर। पर्ये मतदारसंघातल्या 306 ट्रकवाल्यांक मायनिंग पॅकेज मान्य जाल्या। ते निमतान होंडा कार्यावळ जाली। एखादी गजाल बेकायदेशीर आसल्यार कोर्टान ती बंद करची, पूण कायदेशीर गजाली तरी चालू दवरच्यो अशें फ्रांसिस म्हणटा। सरकार कोण चलयता, कोण चलयता की सरकार चलयता हो प्रश्न येता। आनी सगळे तुम्ही बंद करीत रावले लोकांनी जगचें हे सुप्रीम कोर्टाने विचार करपाचो। लोक सांगतले काय तूं बेकायदेशीर बंद कर म्हणटा, पूण कायदेशीर चालू दवरता। उत्तर प्रदेश बंद कर मान्य आहा म्हाका। उत्तर प्रदेश बंद करता गोंय बंद करता, पूण हे भाशेन जर कोर्ट प्रत्येक जाग्यार बंद 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 आनी वर्सां घेतात हेरिंग घेवपाक, हे चुकीचें। तुमकां सुप्रीम कोर्टान मान्य आमी हुकूम मान्य करपाक जाय न्हू, जाल्यार बरोबर न्याय दिवपाचो लोकांक। असो न्याय गावना। गरीब लोकांची दम मारता कोणाक पडलें ना। उदय परब, प्रुडंटा खातीर। मायनिंग सुरू जावचे म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट आयज सांखळे आनी वास्को बसका घेता। 12 वरांची ड्युटी लागू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक आयटकान खर विरोध केला। कंत्राटी कामगार पद्दत रद्द करची, लेबर सोसायटी खाला सरकारी खात्यांनी काम करपी सगळ्या कामगारांक सरकारान सेवेन कायम करचे, कंत्राटी कामगारांक समान काम समान पगार दिवचो म्हूण क्रिस्टोफर फॉन्सेकान मागला। सरकाराचे गुंतवणूक धोरणूय कामगारांक मानवल्लें ना। 12 तास काम आणि 8 तासाचो पगार, वा रे वा। ही परिस्थिती आमच्या गोंयच्या कामगारांचेर हाडपाक आमी मिस्टर मनोहर पर्रीकराक निवडून दिल्लो। ही परिस्थिती हाडपाक आमी बीजेपी सरकाराक निवडून दिल्लो। आमकां विचारिनासतना कोणाक सांगिनासतना मायनिंग एका धपक्यान बंद करपाक मिस्टर मनोहर पर्रीकराक निवडून दिल्लो। And we agree with what Comrade Ajit Singh said, because for the same reasons we are also opposing the industrial policy. Meeting घेतली AITUCची आणि या secretariat meeting and आम्ही full पाठिंबो, complete पाठिंबो 29th of August ब्रेस्तार पडटा। त्या दिसा हजारांनी कामगार पणजे शहरांत येवपाचें आमी थारायल्लें। आमकां बेगीच्या बेगीन मायनिंग चालू जाल्लें जाय। लिगल मायनिंग, हक्काचें मायनिंग, लोकांक आलाशिरो दिवपाक हें मायनिंग। आनी ही जी सद्याक ही आर्थीक मंदी गोंयांत आयिल्ली आसा आनी ही कोंतान सरकारान हाडलेली आहा, गोंयच्या सरकारान केंद्र सरकारान दोगांयनी मेळून हाडलेली आहा। बीजेपी म्हण काँग्रेस पार्टी म्हण दोगांयनी हाडलेली आहा। हेंका लागून लोकांनी रस्त्यार येवपाची गरज आहा। रहेजाचे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक पंचायतीन लायसन दिवचे न्ही असो थाराव आयतारा जाल्ले कारमणा पंचायतीचे ग्रामसभेन पास केलो। वर्स 2008 एके ग्रामसभेन असोच थाराव घेतिल्लो। आयतारा जाल्ले ग्रामसभेन रहेजा प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। प्रकल्पाक लागून पर्यावरण वा कोयराचो कसलोच प्रश्न उप्रासचो ना अशें रियल इस्टेट कंपनी म्हणटा। लेट अस डिसाइड हे बरें आम चोवपा जाय। थिंग मालो हा वाचिला लोकांनी ओ डेव्हलपमेंटाचे बेजीचेर रहेजा प्रोजेक्ट आनी हे आम जाय ओ नाका, देन ओनली वी कॅन गो अहेड इन लुकिंग। तुमगे गांव तुम सांबाळपाचो आनी हांव तुमचे वांगडा वास्तव। No proposal for any housing project should ever be entertained at all, seeing that any housing project, if allowed, will gravely affect the demography of our village, or cause shortage of water supply as well as electricity, and
for any other severe problems. And accordingly, the office of this village Panchayat will firmly reject all proposals for housing projects for the betterment and future prospects of this village. Thanking you, signed by 1300 people of Karmana. आम्ही रेझोल्युशन एज पर ग्राम सभा गेला. इट इज ऑन द पीपल. लोकांचेर आम्ही सगळे पब्लिकांचे ग्राम सभाचे सोडतात. We are there with the proposal to address each and every concern of the genuine Karmana citizens. But we have been crucified without listening to us, without giving us an opportunity, and a small section of people are creating such pandemonium and issues. काश्मीरांत पूंछ वाठारांत पाकिस्तानी आकांतवादी आनी लष्कराच्या हल्ल्यान शहीद जाल्ल्या कुंडलीक मानेच्या फामिलीक गोंय सरकार 5 लाखांचो आदार दितलो. सभापती राजेंद्र आर्लेकरान मानेच्या फामिलीक हे उतर दिले. एक राखी सीमेवरील जवानांसाठी स्वामी विवेकानंद ट्रस्टाच्या ह्या कार्यावळी खातीर आर्लेकार कोल्हापूर गेल्लो. तेन्ना ताणें शहीद कुंडलीक मानेच्या घरा वचून तांची वासपूस केली. एक राखी सीमेवरील जवानांसाठी आपलो देश सुरक्षीत उरचो म्हूण दीस रात शिमेर रावन देशाच्यो शिमो राखपी जवानां खातीर राखयो धाडपाचो हो यत्न कोल्हापुरात स्वामी विवेकानंद ट्रस्टान निकतोच हो उपक्रम केलो. सभापती राजेंद्र आर्लेकर ते सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो. 14 वर्सां सावन हे ट्रस्ट शाळेच्या भुरग्यांनी केल्ल्यो राखयो जवानांक धाडटा. अश्यो कार्यावळी सगळ्या राज्यांत करपाक जाय. गोंयांतूय फुडल्या वर्सा सावन अश्यो कार्यावळी जातल्यो अशें आर्लेकरान उलोवन दाखयलां. काश्मीरात पूंछ वाठारात पाकिस्तानी आकांतवादी आनी लष्करान केल्ले हल्ल्यात शहीद जाल्ले कुंडलीक मानेचे फामिलीक गोंय सरकार 5 लाखांचो आदार दितलो. सभापती राजेंद्र आर्लेकरान मानेचे फामिलीक हे उतर दिला. कोल्हापुराक आगल कुंडलीक मानेच्या घरा वचून आर्लेकरान ताका आर्गां ओंपली. ताच्या घरच्यांची वासपूस केली. इतल्या मजगती गोंयांतय निवृत्त सैनीक आनी शहीद जवानांच्या घरच्यां खातीर खासा कार्यावळ घडोवन हाडली. सैनीक वेलफेअर खात्यान तांकां भेटवस्तू दिल्यो. स्वतंत्रताय दिसा तांकां जाय तितलो वेळ दिवंक मेळना म्हूण ही वेगळी कार्यावळ. तो इस बार हमारे स्टेशन कमांडर जो नए स्टेशन कमांडर हैं ब्रिगेडियर हरविजय, इन्होंने बोला कि हम लोग जो है इस बार एक डे लॉन्ग प्रोग्राम करते हैं जिसमें विल गेट देम फ्रॉम गोवा के चारों तरफ से बुलाएंगे, गाड़ियां लगाएंगे और इनको यहाँ लेके आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.